काणयेचें नांव मैत्रीण. बरोवपी बाय किरण भांबरे. आगे ही कायची मगे मोगरी आमटेल्यांत. कायची मावनाय सकाळीं फुडें, मोगरी फुलताय सांजे मायत्याची. सकाळीं मावतो जाल्यार कायची माळो जाय. आगे पूण म्हाका असली आमटेल्ली मोगरी नाकात. तुवें पुडी उक्ती कित्याक केली ती? आतां हांव पोत्ती घेना. आं, हें बरें मगे. तुवें घे म्हळी म्हूण हातांत घेतली हांवें. पुडी उक्ती केले बगर कशी पळयतलें आशिल्लें. भाजी कान्नीचो पावित्र्य पळोवन आई चाट पडली. हें आनी नाका जाल्लेंच. आईक तशी भाजी कांय नाका आशिल्ली, पूण मोगरी म्हणटकच तिचो जीव चिटमिटलो. पळोवया म्हूण तिणें भाजी कान्नीन दिल्ली पुडी हातांत घेतली आनी कागद उक्तें केलें. कागदांत मोगऱ्या हळी आशिल्ली, पूण कायची. मोगरी आमटेत आयिल्ली. ही हळी घेवन आतां कितें करपाचें? कोण माळटलो ती? आई तिडकली. तिणें सुनेक दाखयली, पूण भाजी कान्न कशीच आयकूंक तयार नाशिल्ली. तुवें उक्ती केली आतां घेवकूच जाय. आपलें कितें चुकता अशें तिका मातूय दिसनाशिल्लें आनी आई तिका समजावंक असमर्थ आशिल्ली. ही भाजी कान्न आईगेर पयलेच फावट आयिल्ली. दारा वयली बेल मारून दारांत बशिल्ली. आईक भाज्येची तशी गरज नाशिल्ली. सुनेन आदल्या दिसा भाजी हाडून फ्रीज भरून दवरिल्लो. म्हळें, आई, आमी हांगा नवीच. खंय कितें मेळटा सारकें नकळत. ऐन वेळार कांय ना जावं नये. आईक सुनेची तोखणाय दिशिल्ली. आज पळय जाल्यार ही भाजीवाली दारांत हजर. कोणें सांगलें तिका कोण जाणा. तरी तिचें मार्केटींग आईक तिडक हाडूंक लागिल्लें. ईशा हांसतालें. ताका सगळीच मजा दिशिल्ली. आयली सहिष्णुता आनी भाजी कान्निलें रजाव. तशी एक फाती म्हळ्यार आईक जड नाशिल्ली. हात उखलून कोणाकूय दिवपी ती. पूण हांगा आपल्याक फटयल्ल्याची भावना जाली तिची. ती तिका पटली ना. तिणें भाजी कान्नीक तापयली. असली फटिंगपणां करता? म्हाका नाका तुजी हळी. आनी कांय नाका भाजी बी. भाजी कान्नीन पुटपुटत आपली बुटी उबारली आनी गेली. भाजी कान्न गेली. आई जिखली. तिणें फटोवन घेतलें ना. इतलें आसून आई ती वतकच अस्वस्थच उरली. भायर सरलें गो? तिणें सुनेक विचारलें. हय आई, कितें जाय आशिल्लें? ईशान म्हळें. आई, तूं चड कासयत घेवं नाका. बिना करतलें सगळें. कितें करपाचें उरलां गो? शीत आनी नुस्तें तळपाचें उरलां मगो. तितलें जावचें ना म्हज्यान? बाकीचें सगळें तुवें करून दवरलां जातलें, हय मगो? आईक बेटेच अपराधीशें जालें. भाजी पुसून शिनूक दिली ना म्हाका. आई ईशाचेर शिणली. हे, कितलोसो वेळ लागता भाजी शिनूंक? एकदां रांदचे कुडीन गेलें म्हणटकूच त्याच हातान जाता म्हजी सगळीं कामां. तुवें आनी मुद्दम कित्याक येवंक जाय? तूं बस. वाच तुजो पेपर, मासिकां. कितलीं पुस्तकां पडल्यांत पळय. केन्ना वाचतली? आईल्या मनाचें समाधान जालें ना. पुस्तकां वाचपाक लागून कांयच घरांतलें काम करिनासतना राव? नज दिसता म्हण? आपुणूच तर सद्दां नज दिसता म्हणटा. घरांतलीं कामां करूनय पुस्तकां वाचूंक शकताच आपूण. नज कित्याक दिसता आपल्याक? शरिरान थकलां काय मनान थकलां आपूण? 60 वर्सां म्हळ्यार कितें म्हातारपण जालें? ती भाजी घेवन आयिल्ली तिका 70 जावन गेल्यां आसतलीं. कवळिल्ली कात पळयल्यार कळटा. माथ्यार वजें घेवन 2 मजले चोडून आयली बाबडी. तिका कशें पुरो जायना? तिजो रक्तदाब वाडना काय? तिका ना काय धोपराचें दुखणें? कात कशी पातळ आसा तिची, हाडांक दशिल्ली. तिका येना काय खरस इतलें भोंवतना? आईच्या मनात फाफसून पडिल्लो अस्वस्थपणा हळू आवळून येत केंद्रबिंदूचेर एकठांय जावंक लागलो. आतां तिका समजलें आपूण कित्याक अस्वस्थ आसा ती. आईन थारायलें. हाचे फुडें नज म्हणप ना. आपल्याक कांयच जावंक ना. ती बायल करता आनी तिचे सारक्यो जायत्यो बायलो हिणें बाजारांत पळयल्ल्यो. काम करीत आसतात. आपल्याकूच कितें जाता नज म्हणूंक? पूत आनी सून ऑफिसान वतकच आई बाल्कनींत उबी रावन भायर टेळूंक लागली. ही नवी सोसायटी. हांगाचे सगळे फ्लॅट अजून भरूंकूच नाशिल्ले.
सकयल्यो पार्किंगेचो जागो, स्विमींग पूल, भोंवतणी लायिल्लीं झाडां नवीं ताल्ल आशिल्लीं, भुरग्यां खातीर बसयल्ल्या झोपाळ्याचेर आनी घसरगुंडेचेर अजून तिच्या आर्या बगर आनी कोण बसूंक ना दिसता. रातची 1-2 फ्लॅटांनी लायट दिसता. कांय फ्लॅटांनी अजून भितरल्या सजावटीचें काम चलता. कांय फ्लॅटांत दिसाची कोणूय यो वच करतात. कोणाची वळखूय जावना अजून. गेटी कडेन बसून सेक्युरिटी गार्ड गुटखो मळटालो. आतां हांगाच्यान ताका हटकिल्यार आयकूंक येत काय? तिणें शुट केलें. गार्डाचें लक्ष गेलें. तो जाग्या वयल्यान उठून तिचे म्हऱ्यांत येवंक लागलो. तिचे बाल्कनी सकयल येवन ताणें विचारलें, क्या है माजी? आरे, तूं हांगा बशिल्लो आसतना कोणूय भितर कसो येता रे? कौन आया माजी? हमने किसी को नहीं छोड़ा. तो भियेलो. मागीर ती भाजी कान्न कशी आयली तर हांगा? गुरखो भियेलो. तोच नकळो आशिल्लो ती कशी भितर सरली ती. आयक, आईन म्हळें. ती परत तुका दिसली जाल्यार तिका हांगा धाड. हांवें आपयलां म्हूण सांग. आप पहचानती है माजी उसे? गुरख्यान तत्परतेन विचारलें. आपूण सुटलो अशेंय दिसलें ताका. हय, धाड तिका हांगा. आई भितर परतली. 2 दिसांनी ईशा ऑफिसान वचूंक तयार जालें. आईन आज ताका भाजी कांय हाडूं नाका म्हणपाची चतराय दिवन दवरिल्ली. तें मनांतल्यान खूश जालें. तितलेंच बेगीन पावतलें घरा. ताणें मनांत म्हळें. दारा वयली बेल वाजली. ईशान दार काडलें. दारांत ती उबी आशिल्ली. तीच भाजीकान्न. आईन धांवडायल्ली. तिका हांसूंक आयलें. आतां आईलें पित्त परत खवळटलें. ताच्या मनांत येता म्हणसर, बाये, भाजी हाडल्या, कितें घेता? म्हणून तिणें बुटी सकयल दवरली. आई, ईशान आईक उलो मारलो. आपणे आनी तिका दारांत घेतली म्हूण राग येवंक नाका आईक. तेदूस ती सामकी खवळिल्ली तिचेर. ही आनी परती येतशी दिसून आशिल्ली. आई भायर आयली. कितें हाडलां गे? आईन सामक्या साद्या सुरांत तिका विचारलें. ईशा कजाप. आई वळखली नाका हिका. बाये, तुवें सांगलो म्हूण येयलें. कितें जायें? ईशा कजाप जालें. हिका आनी आईन केन्ना सांगलें? आनी कित्याक? आई, तुवें आपयल्ली तिका? विश्वास बसनासून ईशान विचारलें. हय गो, ती बाबडी काम करून खाता. भीक मागना. आमी घेतलो ना जाल्यार तिजो माल कसो खपतलो? पोट चलूं नाका तिचें. ते भायर कश्ट करपाची जिद्द पळय तिची. आईन आपली उपरती उलोवन दाखयली. ईशान भाजी कान्नीचे बुटये कडेन पळयलें. 1 कोबी, 2 तांबड्या भाजयेच्यो चुडयो, 1 टमाटाची पुडी, 1 आनी कसली. सगळ्यो 4-5 पुडयो. चड कांय हाडना बाया हांव, भाजीकान्न सांगताली. आई पळयताली. कितें घेवं? फ्रिजांत तर जाय तसली भाजी हाडून दवरिल्ली आसा. तांबडी भाजी आसा, टमाट आसा, सगळें आसा. आनी कितें घेवप म्हळ्यार कुसून वचप. तरी आईन 1 पुडी काडली. मोलाय नासतना घेतली. तिका पयशे दिले. देव बरें करूं बाय. भाजीकान्नीन मनापासून हांसली. बुटयेंत कांय नाशिल्लेंच चड. तरी तें खपोवंक ती मजले चडून वताली हाची जाणविकाय ईशाकूय जाली. भाजीकान्न नेमान ब्रेस्ताराक येवंक लागली. नाका तरी आई तिजे कडल्यान 1 नग घेतालीच. म्हणटना 1 बेरेस्तारा ती आयलीच ना. 1 बिरेस्तार गेलो, दुसरो ब्रेस्तार आयलो. आई भाजीकान्नीक रावताली. ती आयलीच ना. कितें जालां काय हिका? आईन आपलो हुस्को उलोवन दाखयलो. चुकनासतना येताली ब्रेस्ताराक. आई थी, तुम ना रही थी तब, मैच बोली नको, पिनान सांगलें. नाका म्हळें, म्हाका विचारिनासतना बुदवंतपणां करूंक कोणें सांगिल्लें तुका? तिणें बिनाक फाफडून काडलें. आई, फ्रिजीन भाजी आसा. प्रियान मखलाशी करूंक पळयली, पूण आईल्या धेंगशान तें ओग्गी पडलें. आई अस्वस्थूच आशिल्ली. कारणां 2 आशिल्लीं. एक, तें भाजीकान्नीक दुखयलें अशें दिसलें आईक, आनी दुसरें, ती बरी आसा मूं. बरें वायट कितेंय जालें जाल्यार निमाणे वेळार आपणें तिका धांवडायली अशें जावंक नाका आशिल्लें. तिचो असो अपमान जावंक फावो नासलो. आई अस्वस्थ जाली. ईशाकूय वायट दिसलें. ईशा ऑफिसान वचूंक भायर सरलें. आजूय उशिरूच जालो. ताणें मनांत म्हळें.
चिन्मयाक आनी आजूच बेगीन वचूंक जाय आशिल्लें तें मनांतल्या मनांत फडफडलें. बसीक रावल्यार आनी वेळार पावना. आतां बायक घेतले बगर उपाय ना. ताणें मनांत म्हणून रिक्षा थांबयली आनी अर्द वाटेर पावतनाच ताका एका झाडा मुळांत ती दिसली. भाजीकान्न, बुटी कमरार तेकोवन उबी आशिल्ली. रिक्षा तितले म्हणसर फुडें पाविल्ली. वन वे रस्तो, फाटले फुडल्यान गाडयांची गर्दी. तरीकूय ताणें रिक्षा थांबयली. तें सकयल देंवलें. 50-60 पावलां चलून फाटल्यान आयलें. ती थंयच उबी आशिल्ली, बसीची वाट पळयत. आगे, हांगा कित्याक रावल्या? प्रश्न आयकून भाजीकान्नी निशाक पळयलें. बाये, बशी रावता बाये, तिणें म्हळें. चल यो, खंय वता तूं? भाजी खपली तुजी सगळी? आमगेर कित्याक आयली ना? ईशान सगळे प्रश्न एकेच फावटीन विचारले. बाये, तुमी नाका म्हणलां न्हू? यो, ईशान तिका आपले रिक्षांत बसयली. व्हडलें वलत मारून ताणें रिक्षा आपल्या परतेच्या मार्गार हाडूंक लायली. सोसायटीच्या गेटी कडेन तिका सोडून ताणें आईक फोन केलो. आई, तुजे मैत्रिणीक हाडल्या, गेटी कडेन सोडल्या. म्हजी मैत्रीण? कोण गो? तितले म्हणसर गेटींतल्यान येतल्या भाजीकान्नीक तिणें पळयली. आं, बरें आसा, आई हांसली.